ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಯೇ ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ಕರುಣೆಯ ತೋರಲು ನೀ ಬಂದಿಯೇ ಹೇ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಹೇ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ನಮನ ನಮನ ಗುರು ನಿನಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧ್ಯಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಮಹಿಮಾ ದೀಪ್ತಿಯು ನೀನಾಗಿಯೇ ಆ ದೀಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀ ಬೆಳಗುವೆ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ಓ ದೇವಾ ಗುರುದೇವಾ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ನಮನ ನಮನ ಪ್ರಭು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧಗೆ ಅಭಿಜಾತಗೆ ಆರಾಧನಾ ನಮನ ಆರಾಧನಾ ನಮನ Alleluia 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 दुनिया में चाहत वही करो ना Alleluia 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 प्रणाम जजो महिमा जजो स्तुति जजो तुका मान जजो तुका होसाना जजो जय जय जजो
नमस्कार आणि प्रणिपात जेजो अबलाप जेजो तुका ह्याच वेळा सगळे आमचे काळी तुका दिता हांव सोम्या तुजे सांगता राव आमचे समस्या तुज्या मुखार दवरता सोम्या सोम्या आमची काळजां तुज्या मुखार दिता तूं आमचो बरो देव तूं आमकां सदांच राखचो आनी बसचो ह्या वेळा आमी तुज्या लागीं आसतना सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या मले रक्ताचें बळ चड आनी चड मापात जावच्या खातीर सोमीच आमकां आदार दिता आनी म्हणटा हांव तुमच्या सांगता आसतना सदांच तुमच्या सांगता हांव आसतलो आनी तुमकां जाय तले सकत दितलो आनी जे म्हजो बाप जाणा तुमकां कितें जाय जाय म्हण त्या प्रमाणे जर्गीचे राज पयले सदां आनी करा ताची खुशी ती जावन जा करी खुशी कलतेपण आमी जियोवची समेच्या वरच्या आदारान सदांच जियोवची समें सांगता एक जावन आमी रावंक समें आमकां वर्त्यापण दिता हालेलुया 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 सम्या समोर समेच्या आदीन समीन सामच्या सांगता व्हडांतलो व्हडलो सर्ग आनी संसार सो धनी स्वामी आपणाकच कालतो करता आपल्या बापा मुखार आपणाकच कालतो करता आपल्या आवय बापाय मुखार आपणाकच कालतो करता निर्दोष जाल्यारी दोशी म्हण ताका मरणाचें प्रमाण दिल्या त्या पिलाता मुखार त्या जुद्या मुखार इवन ताका विक्रीत केल्या ताच्या सिसा मुखार नेगार केल्या पेद्रो मुखार दुभावान दुभावलेल्या थॉमसा मुखार आपणाकच कालतो करता परतो स्वामी त्या सोम्या मुखार आमी आसा मोगाच्या न्हू आज त्या सोम्याक आमी वरते कालती मान घालून आमचे तकले बघून ताका आराधन करया नमस्कार करया आमच्या जिवितांत सदांच ये सोम्या राव सोम्या म्हण आमचे तकले बघून ताच्या मुखार आमी सरपडुया आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवाने आमचे समर्पिता दुनियात वयर खरं हालेलुया 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 सगळे आमी बश्या मोगाच्या आज प्रत्येक तरान सोम्या मुखार आमी दवरचो इरादो जावन आसा आमच्या जाग्याच्यो समस्या जाग्याचे केसी कोर्टांत आसात जागो विकून वचोंक आसा जाग्यांत घर बांदूंक आसा जाग्याचे तक्रार आसात मेजोना मेजरमेंट जावना जाग्याचे रेकॉर्ड्स थोड्यांचे जाल्यात थोड्यांचे जावनात त्या देखून जायती विधवळी थोड्यांक आनीकी आमकां जाय म्हणून हेरांचो जागो आपारसून घेवचो थोड्यांनी आपल्या जाग्या वयर दुसऱ्यांक कांयच जावं दिवचो ना एक वाट सयत हांव सोडचो ना म्हणून मुखल्यानच अडकळ घालून तें बंद करून आनी एकल्याच्या वाट जाग्याक वाट नासल्या बरी ताणें कांगाल जावन आज भाड्याच्या घरान रावच्या बरी आमचें तें उणेपण आनी थोड्यांक त्या जाग्याच्या केजी खातीर हांव झुजतालो हांव गतालोच हांव मेलो जाल्यार सोडचो ना केजीर हांव पळयतलो म्हणून नाका जाल्यार जिद्दा जिद्दी
नाका जाल्यार हट आसलो पयसो वकिलांक आसलो पयसो कोर्टाक आनी दस्तावेज बरोवंक म्हण कितलोसो पयसो आज वेस्ट, तुजी एनर्जी वेस्ट, तुजी मेहनत वेस्ट, हेरांतय द्वेश. सोम्या सगळे जाग्याचे समस्या तुज्या मुखार येता. नानंत तरान जाग्यान तें आसा हें आसा, हो जागो सोडून धांव जाय, हो जागो सोडी जाय, आनी तो म्हाका उद्दार ना, आनी तो हांवें केल्लें जायना, आसलें पावना, आनी कालें आसा तें आसा हें आसा म्हण भियेवचे जागे हे सगळे आज तुज्या पांया तळा धरता. सोम्या जाग्याचे हर एक समस्या तुज्या सांगात. सान फ्रांसीस आसिसी उलो मारता ह्या वेळार प्रकृतीचो सांत, भुंयचो सांत, भुंयक आवय मदर अर्थ म्हण आपयलेलो हर एका भुंयच्या सगळ्या जिवींक भाव आनी भयण म्हण आपयलेलो सान फ्रांसीस आसीस हर एका भुंयचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर दिवंक ताचे लागीं विनंती करता. जायत्या भुंयचे प्रॉब्लेम ताचे लागीं घालता आसतना पाद्री पियोच्या विणावणेन मागता आसतना जायत्या जाणांक मेळिल्ली सुटका जावन आसा. त्या बदलाक आमी कितें करता, आमी धांवता, कोर्टा धांवता, ते धांवता, हें धांवता, तो तेणें धांवता, हांव हेणें धांवता. शिकय जाय बूद म्हणटा. कोणा शिकोवची बूद? पयलें तूं सीख. आमी हेरांक बूद शिकोवंक आसचें न्ही मोगाचें न्हू. आमी सोम्या जावन शिकोवन आमचें जिवन बरें करूंक आसचें. हेरांक शिकोवन आमकां कांयच जावंक ना. हेरांक शिकोवंक आसा टिचरां, लेक्चरर्स. त्या देखून सोम्या असलीं काळजां मोवाळाय सोम्या हर एका जाग्यार गेल्ल्या वेळार एका रितीर जाग्याचे प्रॉब्लेम, जागोचे प्रॉब्लेम देखून कितें कितें जालां तें म्हाका तें जायना, म्हाका हें जायना. बावडटा तुज्या लागीं मागल्ल्यांक खंयचेंय उणें तुवें करूं नाय. खंयचेय जितवळ आमच्या जाग्यान आयल्यार कांय जायना सोम्या. कित्याक म्हळ्यार जितवळेन आमी आसा म्हण खंय उपचें गी. जितवळ येता म्हण कितें कितें खंयच्या देवळां धांवचें, खंयच्या लागीं वचून पुजो करचो, कोणा लागीं वचें. तें पोट भरच्या खातीर तुमकां नाका जालें सांगोन थंय तितले पयशे दी, हांगा इतले पयशे दी, वचोंक म्हजें कार आसा, म्हजें महिंद्रा आसा, म्हजें बस आसा. जाणूंक जायते जाण आसात कित्याक म्हळ्यार ताका पयशे मेळटात. पण मोगाचें बांदण पिणें हर एकी वस्त, हर एकी जंतू, हर एकी जावं दी खंयचे रेप्टायल्स हें सगळें रसिल्लें देवान जावन आसा. त्या देखून हांगा येता आसतना थोड्यांनी म्हणचें तो आयिल्लो खंय फादर आमच्या जाग्याक, ताचे उपरांत आमकां सुटका ना खंय. ताणें मागीर खंय वयचें? पाप ताका एक जागो जाय जाय. तुका कांय तोंदरे दिले जाल्यार मागीर पळया. तुका तोंदरे दिनासा तो गेलो जाल्यार कांयच तो आयलो वो आयलो म्हण कांयच ते देवाची रचना. सोम्याच्या नांवांत हर एकल्याक एक अवकाश आसा जियोंक. सान फ्रांसीस आसीस भुंयच्या सांता, प्रकृतीच्या सांता, सगळ्या जिवींक जिविताचे तेणें मौल्यदीक म्हण लेखिल्ल्या सांता आज तुजे कडेन मागता, विनंती करता. सोम्याच्या नांवान तुवें विचारलें खंयचेय ताणें नांव म्हणूंक ना. कलतेपणान तूं विचारलें, कलतो तूं जावन आसलय, कोणी कितें म्हळ्यार तूं ताच्या फाटल्यान वचोन तांकां रागार जावनाय, मोगान तूं ताच्या कडेन उलयलोय. आज आमचे जाग्याचे समस्या तुज्या हातान दिता. आमची माती, आमचें तें कितें सगळें त्या भुंयत आसा तें सगळें तुज्या हातान दिता. हर एकी जंतूक तुज्या हातान दिता, हर एकी जिवीक तुज्या हातान दिता. अशें आसतना हर एकल्याच्या जाग्याच्या समस्या परिहार कर सोम्या. सान फ्रांसीस आसीसच्या विनवणेन आज आमी मागता आसतना पाद्री पेच्या वर्त्या मजतीन आज आमचे ते सावन तुज्या मुखार घालता आसतना तूं आमचो राय, तूं आमकां सदांच जाय, तूं आमच्या घरचें दायज, आमच्या जाग्याचें दायज. कशें पिडा कोण करचो वयस तोच न्ही, तेच आमच्या जाग्यान कितें उणेपण आसा म्हणल्यार तें भरती कर दिवचो. दातार आनी वारेसदार तुंत जावन आसा सोम्या. मागीर कोण आसा आमकां? आमकां दुसरो कोणूच ना सोम्या. एका भयणी खातीर मागता विजया, 12 वर्सां खोमांत आसून सकाळींच मेळून आयिल्लो सोम्या. उठय सोम्या, ताका तुका सांगता पाद्री पियो तुज्या वर्त्या मजतीन मागता. ह्या पूण शेतांत तुज्या लागीं मागलें कितलेशा जाणांचे रिपोर्ट बरे आयिल्ले आसात. कितलेशा जाणांनी बोबमान हाक बोबमान मारिल्ले. दीस बोब तुवें आयकले. कालचे ते दीस हांगा आयल्या एका भयणीची रिपोर्ट नेगेटीव आयिल्लो. पेट स्कॅन करता आसतना कॅन्सराची कांयच कुणां ना तो दिसोन येनातले देखून
एका म्हयन्याचे काली टॅबलेट दिताना ही बहीण म्हणा लागली म्हाका कित्याक इंजेक्शन दिवना म्हाका कित्याक डाक्टरांक हांवें सांगोना तुका ती पिडा ना पाद्री पियेच्या वरत्या मजतीन तुवें मागलें हक बोब मान म्हणल्यार बरें हर एका नव्यानाक हर एका परबे दिसाच्या नव्यानाक आनी परबे दिसा येवन तें गळगळ्या रडोवन मागलें त्याच पाद्री पियो कडेन आनी पाद्री पियोन कालच्या दिसा दनपारां तसो रिपोर्ट पळयत आसतना त्या रिपोर्टांत कॅन्सराची कणा कांयच ना लिंफ नोट मात्र सम्याक सगळें साथ दीत पाद्री पियोन मागिल्लें तो ना म्हणना आमच्या वरत्या जिवितान तो दिता सुजान्ना म्हणल्या भयणीक जायती हाडांची दूख आसा व्हीलचॅरार ती आसली सगळें मेळोन येतना म्हणा लागली फादर हांव त्याच रेतेर मागीर येताली त्याच पाद्री पियेच्या श्रायणाक येताली आनी मागताली आतां म्हाका येवंक जायना म्हाका गर्भ सरूंक जायना म्हाका इल्ली बरी भलायके खातीर मागा खंडीत जावन मागता तुज्या खातीर म्हळें सुजान्ना बाय तिका बरी भलायकी दी सम्या तिच्या त्या हाडांनी जावची दूख वण काड पाद्री पियो आमच्या वरत्या सांगता तुजे लगे आमी विनंती करता तुज्या विनवणेन आमी मागता ना म्हणा नाय तो कोण्णा की कितलेशे विनवणे तुजे लागीं घालता आसतना तुवें तें सारकें केल्लें जावन आसा आमकां मात्र थोडे कळीत ना तुजे लागीं येस म्हण आमी आमच्यात मोर्चेंत आसता पावरफुल गॉड इज आवर गॉड पावरफुल क्रायस्ट इज आवर जीसस इतलें आसल्यार मोगाचें न्हू आणकी समजणी नातिल्ल्या बरी आपा लिपा म्हणल्यार बरी लिपन लिपन धांवतात पात्रां लागीं येतना नायस बटरींग काल एकल्या सांगलें आसा बटरींग करता जाल्यार घरा वचून बस तूं तितलो आपुट्टू मोगाळ पोरो पवित्र जाल्यार म्हज्या लागीं येवची गरज ना घरा वचून बस त्या दळात सगळें भायर येता खंय गेल्ले मोगाचें न्हू आमी पोटी मारन आमी दामून दवरन आमी खंयच नितीवन जावंक जायना कितें तें आमी सूख केल्या वळखून घेवया बऱ्या मनान जेजू लागीं या सरपडी आनी म्हणया सोम्या आमी सूख केल्या सोम्या जाग्या खातीर आमी कितल्या कडेन धांवल्या तुका कळीत आसा लोक चिंता कोणाक कळीत ना ओगे तूं बसोन आसात ही बस येनातली सयत आज हें आराधन आयकत आसतना मोतींत चिंतूंक पुरो कोणाकी कळीत ना सोम्याक कळीत आसा ताका कळीत ना हाका कळीत ना म्हणून तूं तुका जाय जाल्लें करूं वचनाका कित्याक वयर उडयल्लो पातोर सकयल पडत जायत वयरले सिंपी सकयल पडत जायत त्या देखून आमी खंयच्या नाका जाल्या विधवळीक नाका जाल्या वायट शक्तीच्या प्रभावाक वचून आमी ताका पुजो करचो ताका पयशे दिवचे ताका तें करचें केल्लें देखून आज जायत्यो समस्या मागीर बिझनेस चलना लॉरी चलना ताची टायरां पाड जातात ताचें स्टेरींग पाड जाता वेतना कळीत ना तुका अन्य देवा लागीं वचोन तुझं बावट होकडून घेनाका अन्य देवाक पुजा कर नाका जालो तो तसो करता वो असो करता म्हणून तूंय काय त्या धर्माचो न्हय खऱ्या क्रिस्तांव धर्माच्या जिवनांत आमी जियेत आसतना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितलें परत परत सांगल्यार थोड्यांक समजोंक समजना कळीत नातिल्ले बरी वेतात मागीर हांगा येवन रडटात जागवण दिता आसतना घेय जाय सोम्याची ती जागवण म्हजी पर्सनल न्ही सोम्याची जागवण दिता घेय जाय तो तें सारकें करता वो हें सारकें करता म्हण तुका आपयता म्हण तुका भावडता ना तुज्या भावडतान जियोंक जायना तुका म्हज्या भाव भयणीन सोम्या लागीं वचोन सोम्या सांगात एक जावन आमी मागल्या तर सगळे आमचे समस्या परिहार जाता एक समस्या कशें परिहार जाल्यात म्हण तुमच्या मुखार दवरूंक अवकाश हांगा उणा पूण तुमकां सांगता एका भयणीचो एक जागो जायत्या खसकेंत आसलो ती म्हणून आसली म्हज्या जाग्याचो प्रॉब्लेम आसा म्हाका कितें म्हण कळीत ना सगळे केस बिजुडे करून हांगा येवन रडटाली म्हजे कडेन हांवें सांगलें वच पाद्री कडेन सांग खऱ्या मनान तुजे पातकां वळखून घे खंयच्या दुसऱ्या देवा लागीं गेल्ली खंयच्या नाका जाल्या वायट सक्तेच्या प्रभाव गोळाक जावन कोणें कोणें आपण वयल्या तें वच सरपडोवन सोम्या मुखार दिमी घालना सरपडोवन सांग हांवें सूख केल्या आमी वाकमोल दिवंक पुरो तें गेल्या जाता हांगा गेल्या जाता टेम्पररली परमनंट सोल्युशन्स सोम्यान दी जाय आनी दीस म्हणा लागली म्हजो जागो वचोंक जायते आडकळी आसात म्हजी धूव कोणा अन्य जातीच्या एका प्रायस कडेन काजर जाला आनी ते म्हाका जायती धाड घालतात बंदड घालता आनी दिव विकूंक सोडिना म्हणटा हांवें म्हळ्यार ताणें सोडचें न्ही हाणें सोडचें न्ही सोम्यान वाट तयार करची पाद्रे पियेच्या विनवणेन माग आनी पळय 3 म्हयने जाले लागभाग
अंजितली खंय गेल्या काय दोगा त्या गाडी सारलें कितें जालां एका कित्याक ती येवना ती म्हणा लागली आमकां कांय कळीत ना फादर. अचानक म्हणल्यार बरें दुसऱ्या दोगा सांगाता ती हांगा आयिल्ली एक पटी. तर म्हळें बाये खंय गेल्ली इतलो तें कितें जालें तुजें कंडिशन कशें. तिणें म्हणली उतरां ही फादर मिराकलसली सगळे म्हजे समस्या परिहार जाल्यात फादर. लगभग 75 लॅक्साक म्हजें एक जागो इकीचें म्हण चिंतलो म्हजो जागो 82 लॅक्साक गेला. 82 लॅक्साक गेला. मात्र न्ही म्हाका एक जागो जाय आसलो इल्लें वरांडा जाय आसलें त्या प्रमाणे देवान म्हाका केला. 27 लॅकाक तेंच लागींच इल्ले पयस म्हज्या जाग्याचे पयस बरो जागो मेळ्ळा आनी हांव बऱ्या खुशयेंत आसा. त्या वेळार हांवें म्हळें देवाक आर्गां देवाचो उपकार बावड. पयल्या फावटी तिका सांगतना हांवें सांगलें जावन आसा तुजे सगळे समस्या परिहार जाले जाल्यार वच सोम्याक आर्गां दी पाद्रे पियोक एक पिरचेंत दी म्हूण सांगलें. ही उठली चल्ली सीदा गेली. एकच एक खबर ना एक आर्गां मीस दिलें म्हणलें तें एक दिलें आसता. म्हाका मतीन बगलें इतल्या बऱ्या तरान देवान आनी त्या पाद्र पियोन मेळोन जे सगळे समस्या परिहार केल्यात आनी अनउपकारी देवातावन पयस वता आसतना देवा कितें बगचें ना इतलें बरें करून तुका सांबाळिल्ल्याक देव कांय इनाम दी म्हणना पूण तुजें आभारी काळीज खंय आसा. 10 जाण कोडकारा पैकी आयिल्लो एकलो 9 जाण गेले पळापळ. उपरांत कोणें तिका म्हजे लागीं हाडलें त्या मनशाक हांवें सांगलें अनउपकारी जाय पण असलें अनउपकारीपण जालां ना. म्हगे भावन आनी भयणीनो जायतें हांव पळयलां हांगा कितलेशे उपकार घेतात त्या सांतांत हांव. त्यात संतां मान करूं आमकां पावना. त्यात संतां सांगता एक जावन हांवें हांगा इल्लें दिवंक म्हाका नाका मागीर परत प्रॉब्लेम येतना धांवन येतात. सांत ना म्हणना जेजू ना म्हणना आमी ना म्हणना कित्याक चुकोन पडटा. पूण जें कितें आमी हांगा येता तें सम देवान आमकां बरें करता आसतना दिवंक शिका जाय. त्या भयणीक सांगले उपरांत कशेंय कितें कर कितलेशे तेंपा उपरांत मागीर थोडें तिचें कॉन्ट्रिब्युशन इवन पिरचें तिचें दिवच्याक तिका पावट नातिल्ल्या पर्यंत जालें. कोण गेलो उदकारलो फादर तसलें म्हजें प्रॉब्लेम सॉल्व जालें जाल्यार हांव कितें बरें करती नातिल्लें आनी करतो नातिल्लो. टायम येतना मोगाच्या भावन आनी भयणी आमी विसरूंक जायना. देवान केल्लें बरेंपण आमी सदांच वाखाणूंक जाय. आमचे समस्या परिहार जाल्ले क्षण आमी हात पसून जवयचे न्ही. सोम्यान केल्लें बरेंपण आमी सदांच वाडणूंक जाय. ताका तुमच्या मुखार दवरलें निदर्शन. सोम्यान खंयचें दिल्लें तो पाटी काडिना. बरें देव दिता बरें तो करता. तुजे कोशेंत खांत येना तुज्या कोशेंतल्यान कांय एक आवाज येना. इतलें बरें केलां देवाक हांवें कांयच एक उपकारी मन दाखयनासा. अनउपकारी कसो जालो कशें जालें. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो मनशा सैम म्हूण आमी कितेंय करूंक जायना. मनशा सैमान दैवीक सैम मिसळणी जावन आसा. त्या देखून आज आमी मागता आसतना घाला तुमची तेसांवां खंयच्या जाग्याची तेसांव आसा सोम्या कडेन सांगा. ह्या वेळार प्रत्येक तरान त्या जाग्याच्या समस्या खातीर जाग्याच्या प्रॉब्लेम खातीर जाग्याच्या केसी खातीर जाग्यान कितें वाद वरांट विंगड पंगड म्हण जायते आज घडोवन आसा तर सांग तुज्या सोम्याक अन्य देवा लागीं वेचें रावय नाका जाल्ले. मागीर थोड्यांनी म्हणचे अन्य देवा लागीं वचोना अन्य देवाचो पुजो करच्या मनशा लागीं गेला तें विरुद्ध. एका निजात देवा तें आसतना नाका जाल्लीं सुतां बांदून घेवची नाका जाल्लें घरा हाडून दवरचें. ताणें दिल्लें खावचें ताणें दिल्लें सेवचें. म्हाका तो सारको करता हो सारको करता नाका जाल्यार विदवळीक वचनाकात. जायते जाणांच्या जिवनांत हांगा येवनच्या जें पळयलां हांवें येनातले आनी कितलीं जाणां आसात की देवा गोत्त ताका गोत्त आसा. सोम्याच्या अधीन आमी आमकांच समर्पीत करता आसतना कांयच भियोवची गरज ना म्हण सोम्यान कितले फावटी सांगलां. परत परत तो सांगता. तो म्हणटा हांव आसा भियेनाका म्हणटा. जर जेजू रायांचो राय म्हणलें गीत गायता आसतना तोच आमचो राय. एका वेळा आमी सुकोन पडल्या वय सोम्या आमी सुकोन पडल्या. त्या खातीर सोम्यान म्हणलें उतरां मतीन दवरा. जुआंचो अंजल 5 अध्याय 14वी ओळ. आरिगार गूण जालो पाटी गेलो परत देवळान तो मेळटा आसतना जेजू ताका म्हणा लागलो तूं गूण जालाय पुता तूं गूण जालाय तूं बरो जालाय तुजे ती
आरीची पिडा गेल्या तूं सोलोंक सकलोय आनी मुखार पातक करिनाका. आराधना घेवचें, मिसा घेवचें, रेतेरीक वेचें आनी परत तातूंत परतून आमी वायटाक वेचें जाल्यार कांयच फायदो ना. कितें म्हणटा तुमी आयका. आनी मुखार पातक करिनाका. पातक करशी जाल्यार ताची व्हरती शिक्षा तुका पावो जातली. जायत्या जाणांनी म्हणच्या हांवें कांय करूं ना म्हाका शिक्षा मेळ्ळ्या. दोनूच रीत. कांय करिनासतना शिक्षा मेळचे जाल्यार पाद्रे पियो बरी. कांयच पातक करिनासतना आमच्या पातका खातीर हेरांच्या पिढे खातीर तो व्हडलो तो कश्टलो तो गायलो. हातूंत त्या खातीर गायलाय. कांय करिनासतना हेरांची पिडा कोण करचे खातीर काय मेळ्ळ्या तुका. कांय करूं ना. पटी मारिनाका. सारकी समर्थ आमी फॉलो करीत जाय. नायस नायस उलो न्हू, बरें बरें सांगो न्हू. फाटीं गेले ताजो फायदो कितें. कालतो जा आनी कालतें जा. सोम्या मुखार समर्पीत कर. सोम्या सांग वय सोम्या हांव गेलां, गळीत आसा गळीत नासा म्हजी चूक जाल्या सोम्या, आनी मुखार हांव पातक करचो ना, पातक करची ना. आनी मुखार तसले समय हांव सुकयतली मात न्हय त्या तसल्या समयाक हांव वेचो ना आनी वेची ना. कालीच सयले कुटुंब म्हणटाले एकल्यान सांगलां फादर थंय ये. मागीर एकलो म्हणा लागलो थंय वचनाका पात्रां लागीं या म्हण हांवें आपण हाडलां फादर. हांवें म्हळें येदोळ तुमकां कळीत नादिल्ल्यान तुमकां सविस्तार सोडोन सांगता. सगळें सोडोन सांगलें खंयची वाट कशी धरी जाय. आनी मुखार तुमी गेल्यात तर ती तुमची नाकारी स्वभाव आनी तुमकां नासाच्या वाटेक दाखयल्ली सैतानाची वाट. म्हज्या भाव भयणीन आमच्या सोम्या लागीं वेता आसतना सोमी आमकां केन्नाच सण सोडिना. हो म्हजो अनुभव. म्हजो अनुभव खंयचे कश्ट येता आसतना सोम्या तूं आसाय न्हय, तूं म्हाका सांबाळ. कश्ट येतात म्हण भियोवचें न्हय, पिडा येता म्हण भियोवचें न्हय. आज सकाळीं गेली म्हणा लागली फादर पिडा आयल्यार म्हणना म्हजी हाडां दुखतात ती म्हाका कांय बेना पूण ती सोंसूंक म्हाका त्राण दिल्यार पुरो म्हणा लागली. इतल्या अपुरबायची उतराणी तिचे एक मुखामळ पळय जाय. इतल्या अपुरबाय ती म्हणा लागली फादर एक घडी बरी येवन म्हाका मेळ्ळ्यात न्हय तितलेंच पुरो फादर. देवाचे ते वर्ते अजप आं फादर. म्हज्या भावान आनी भयणीनो हें जावन आसा वर्त बावार्थाची जिणी. 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री म्हाका उडा सगयली त्या कोमांत आसलेल्या त्या विजया म्हणल्या भुरग्या लागीं वेता आसतना हांतुळणार आसा दोळे मात उगते. सोम्याक एस उतरां म्हळ्यार सोम्या 12 वर्सां कश्टांच्या त्या स्त्रीचो बावार्थ तुवें पळयलय. नेणट्या ह्या भुरग्याचे तरणाटी चली आज खंयच्या परिस्थिती आसती सोम्या हिका उठोवंक तुका सांगता. पाद्री पियो वोस म्हण सांगलें. ये तिच्या खाटल्या लागीं राव, गूण कर, बरें कर. ह्या आवयक जाय जाल्यार सोकासाय दी. तिच्या कुटुंबांत आसची तिची भुरगीं तांकांय चेडवां भुरगीं तांकांय एकवटान सांबाळ, एकवटान जियोंक. तिचो नातूय अलरॉय ताकाय सांबाळ म्हळें. जायती परिस्थिती गंभीर पूण सोम्या खंयचेंय गंभीर ना. सोम्या मुखार हर एकी सारकेंच करता. सोम्या जायती कुटुंबां तुज्या मुखार दवरता. विधवळेन संपडलेली कळीत आसोनी नाका जाल्यार वायटाक वेची तांकां हाड तुज्या लागीं. आयच्या दिसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सगळी आमची वांकडी वक्रा जिवीत खटकरया, खटकन घालया. बरें जिवितान आमी जियेवया. तेतना संपूर्ण तराचे साल्वासांव, बरी भलायकी, बरें मन, बरो संतोष, बरो उल्हास, बरी सुटसुटाय आनी चरवर्त्या मापान बिये नातिल्लें जिवन आमी जियोंक शकता. बियाचें जिवन जियोंक आमकां आपोवना. बऱ्या तरान कोणा वयर दाबाव घालूंक न्हय, हांकारान बरोंक न्हय, खालतें जिवन करूंक. फ्रांसीस आसीस संपाद्र पियो वर्ते खालतेपणाची जिणी ते जियेले. कितले वर्ते देवान तांकां केलें जाल्यार मनशा मुखार जायते खालते ते जाले. त्या देखून देवान तांकां वर्त्या उन्नातेक उबारलें आनी दोगांकी ताचे 5 गाय पयल्या पटेन खंयच्या इगज मातेच्या सगळ्या इश्ट्रेंत दिल्लें जावन आसा. 5 गाय फ्रांसीस आसीसीक. फ्रांसीस आसीस पयलो सांत जेचे 5 गाय घेतिल्लो आनी ते घेयचे तर सोम्या सांगता ते कितले लागीं आसले. आज आमी आमची काळसां मनां नितळ करया. जेजू जेजू रायांचो राय.
सम्या म्हाका पाय म्हज्या कश्टांत वांटेली जा म्हज्या दुखींत म्हजी दूख ससंको म्हाका आदार दी म्हाका बुजवण दी म्हाका सोंसणीकाय दी म्हजे वायट वाट सगळे कातोर घाल सम्या सगळीं ती पाळां उमटून घाल परत परत तेंत वायटाक अन्या देवा लागीं अन्या पुजो करूंक अन्या सक्तेक घरान दवरूंक नाका जाल्यार पांयाक हाताक बावल्याक थंय हांगा मांडून नाका जाल्यार ते टॅटूज घालून घरांत नाका जाल्यार पूर्ण दवरनो थंय हांगा बांदून कितली विदोळी जावन आसा ह्या दिसांनी मोगाचे भाव भयणीनो सगळ्यांकान उमटून उडोवन सोडा दवरिनाकात दोन कांयच फायदो ना कित्याक तुका आनी तुज्या देवाक कळीत आसा तें खंय आसा म्हूण एपडी एक रेते जाले पळय एका घरा गेल्लो कितलेशा जाग्यांनी दवरला कितलेशा जाग्यान कितें फायद्याक येतालें तें कोणा कोणाकान ताका 30, 35, 50, 60, 80,000 मनशां दिल्ले 1,25,000 मनशां दिल्ली मनशां आमच्या मद्यागात आसात मोगाचे भावन आनी भयणीनो असले सुखी करूंक आमी जल्मोवचे न्ही सम्या सांगता दरबास्त मापान जिवी सोडूंक ताणें आपयला तसलें जिवी सोडूंक गाव्या गीत पेज नंबर 43 A76 आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वात हर एका शिरांत आमच्या मांसान आमच्या रक्तांत आमच्या खाटींत आमच्या हाडांत आमच्या सगळ्या कुडींत आमच्या जिवितांत तो आसा म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय म्हज्या हातांनी आसाय म्हज्या पायांनी आसाय सर्वांत येता जेजू जेजू रायाचो राय जेजू जेजू तूं म्हाका जाय जेजू जेजू रायाचो राय जेजू तूं म्हाका जाय आमचे कष्ट तुझ्या मुखार दवरया आमची पिडा आमचे वळवळे आमचे दुख आमचे नश्ट आमचे विदोडी खंय गेले ते समयावर सोम्यात पयस गेलो वेळ सोम्याक सोडनो दुसऱ्या देवा लागीं आराधन करूंक सरपणाक ताका बांदून गेले आमचे वाटो सगळ्यो खाण मारण ते बंद करून सोडया सोम्या लागीं पावडटान जियेवया सोम्या दिल्ले ते वर्ते तेणे पावडताचे सदांच जियोंक आमकां पाव करता असल्या तेण्यानी आमी जियेवया शिवाय आमी आपा लिपा म्हणल्या बरी सोम्यात पयस सोडचे न्हय
सोम्या कळना म्हणून आम्ही करचे नाही हर एक सोमी पळता कित्याक देवाचे रिश्ट सूर्याच्या किरणाचे गे 10,000 प्रास वरती प्रकाशित आणि परसळीत जावन आसा ताच्या दिश्टेंत केंचेय लिपोन उराना मगाच्या पावनाडे मेळिलो त्या देखून सम्या खाल जाव्या खालतपणे सम्या मगा सरपडया आमच्या कष्टाने तो आसा आमच्या दुखाने तो आसा सर्वांतही तो जियेता त्या देखून दुसऱ्या खंयच्याय अन्य सक्तेक म्हज्या ह्या तुझ्या काळजांत म्हज्या ह्या तुझ्या जिवितांत म्हज्या ह्या तुझ्या कुडींत म्हज्या ह्या तुझ्या कुटुंबांत म्हज्या ह्या तुझ्या घरांनी ताका प्रवेश ना सम्याक मात्र प्रवेश असो तर तो जियेचो सोमी म्हजो आनी तुजो म्हज्या कश्टांत तो आसा म्हज्या दुखांत तो पुसता म्हज्या कश्टांत तो आसा म्हजी दुखां तो पुसता आसो तो शिकयता जेजू जेजू रायाचो राय जेजू जेजू तो म्हाका जाय जेजू जेजू रायाचो राय जेजू तो म्हाका जाय जेजू जेजू रायाचो राय जेजू सगळ्यांचो रायलो तो सांगच्या जेजू जेजू रायाचो राय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय जेजू तू म्हाका जाय हालेलुया 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 सम्याचे सगळ्या भुरग्यांक तुझ्याकडे वड सम्या आम्ही सुकून गेल्लो वाटेल सगळे खातर घाल ताचे पाळा निकळून पडून सम्या खंयच्याय नाका जाल्या देवा लागीं खंयच्याय अन्य देवा लागीं खंयच्याय नाका जाल्या वायट सत्य लागीं आमकां वस नासतना आमी तुजे सांगत येवच्याक आमकां तुजे वाट दिवन जावन आसा वाट त्या वाटेन आमी चलोंक जाय जाल्यार सगळो बाबांताची ड्युटी आमी जावच्या बाबांतान भरच्या चड आनी चड बाबा तुजे ते भरोशान जियोवचे आमकां पावो कर सम्या हालेलुया 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 आमचे कश्ट आमचे दूख तो पुसता आमकां आसूंक शिकयता आमकां नासूंक शिकयता आमचें जिवीत बरें करूंक तो शिकयता सगळे आमी उबी रावया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी भरता आसतना पवित्र आत्मो आमकां दिता तें वर्तें तेणें जावन आसा जाणवाय जाणवाय सत उगडापें करता आनी तें सत उगडापें केल्लो सोमी केंचें वायट केंचें बरें म्हूण आमकां दाखोवन दिवच्याक पवित्र आत्म्याक ताणें धाडलां त्या देखून आमकां कळीत ना आमकां गोत्तू ना आमी कळीत नासतना गेल्या ताणें तें दवरलां आनी हें दवरलां तेंय गेल्यार सारकें जाता म्हूण सांगलां हांगा जाणवाय दिल्या पवित्र आत्म्यान माग ताचे कडेन इसार जेजू कडेन सांग तुवें दिल्लो पवित्र आत्मा म्हाका जाणवायेन बरोवन दी एका दोळ तें ना तुका जायते जाणारे आसात इगज मात आसा इगज मात वच नाका जाल्यार वायटाक सांपड न्हू सोम्यातून पयस वेचे नाका सोम्या कालत्यापणांत तुजे लागीं येवता आसतना तूं केदाळे आमकां ना म्हणो नाय कित्याक तुवें म्हणलें उतरां जो कोण आपणाक कालतो करता तो वर्तो जातालो आनी तो म्हज्या सर्गेच्या ताईसान वांटेली जातालो म्हजें जिवीत हांव ताका दितालो सर्वांतय तो जियेताय सोम्या सर्वांतय तूं आसाय सोम्या आमकां जाय जाल्यार बरें म्हण दिताय काळीज म्हजें लालेलां तानेलां तुका मन म्हजें आशेलां तुका तेच पवित्र आत्म्याची सगत हर एकल्याच्या कुडींत भरच्याक हर एकल्याच्या जाणवायेंत पवित्र आत्म्याची सगत वाडच्याक आमी मागया आनी सम्या सांगता एक जावन खरें क्रिस्तांव जिवीत सोम्याक सोड दुसरें न्हय 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री म्हणा लागली हांव ताचे लागीं गेल्या हाचे लागीं गेल्या कोणें म्हाका गुण करोना म्हाका हर एकल्यान म्हजें लुटलां म्हजे पयशे गेल्यात म्हाका नाका जाल्यार सांगलां म्हाका नाका जाल्यार वायट वाटेक वेला शिवाय बऱ्या वाटेक वरचो एकलोच एकलो तो जावन आसा स्वामी ताचे लागीं हांव गेलीं जाल्यार हांव पाटी खाली हातांनी येवची ना हांव बऱ्या तरान गुण जाताली आनी ताचे तकलेचो कुडको हांवें आपडलो जाल्यार तो म्हाका गुण करतालो कडणीच हांव तसलो व्हरतो भावार्थ त्या स्त्रियेत हांव वाचलो आनी ती म्हणा लागली हो एकलोच म्हाका गुण करचो दुसरो कोणाची म्हाका पिकीर ना त्या कोण आसा कोण ना आनी तिणें पळोवना
तिणें गेल्ली पटली वाट तिणें पळोवंक ना ती सगळी सोडी लागली आनी सोम्याच्या फाटल्यान धांवा लागली आनी सोम्या सदकलो तिणें आपडलो सोम्यान तिका बरें केलें आनी तो म्हणा लागलो सोमे तुज्या बावडतान तो गोण जालाय मोगाच्या भावान भयणीनो कैंगचे वाटो आसल्या ते सगळे बंद करात ते सोडात सोम्या सांगता धांवन येयात सोम्या लागीं येयात सोम्या भरोशान आनी बावडतान आमी पातयेवन मागता आसतना सोमी म्हणटा हांव आसां तुजें सांगता तुज्या अर्देका मेटनी हांव मेळटलो अन्याय करूंक न्हय आनी तेंची होंक न्हय अन्या वाटेन वचोंक न्हय अन्या जातीच्या सांगता एकतार कर आमच्या जिवान जवसाराक बली करूंक न्हय आनी जवसाराक आमच्या जिवानान एंट्री दिवंक न्हय सोम्या जेजूचे वर्ते हें मंदीर जावन आसा आमची कोट सोम्या जेजूचें पवित्र मंदीर हें आमचें जिवीत आनी हें मंदीर स्पश्ट करूंक न्हय मगाच्या भावान आनी भयणीनो मेळिल्ल्याक मण्णाणें घालून मेळिल्ल्या वाक्य म्हणून आमच्या जिवान आज वायट केलें जाल्यार मागीर येता विधवळी आनी त्या वेळार परत धांवतना स्वामी ना म्हणना पूण त्या विधवळीन कित्याक आमी पडत जाय बरें जिवान जिवोवच्या खातीर सोम्या लागीं वच त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रीवरील सांग तूंच म्हाका तूं सोड म्हाका दुसरो कोणूच नाका आनी हांव त्या दुसऱ्या लागीं वेसो ना आनी वेचीना तुज्या सांगता हांव सदांच आसतलो. पेज नंबर 137 D4. काळीज मोजे नानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे नानेला तुका मोन मोजे आशेला तुका ये तू दुनिया ये तू सोम्या आमची थांबाय त्याच तुझ्या बापा लागी आणि पुता लागी वेची वरती तान आमकां दी तसले बूक आमचे थांबोवंक आसा तस समय ताच्या सांगात एक आरण्यान मान्ना कवयलो ते देव गणपतान उदक वळयले देव तुझ्या आणि म्हज्या जिवनांत दीस कुरपेचे जर वळोवंक शकता केन्ना आमी सोम्याक लागीं जावं ताच्या सांगता मागल्या तेन्ना सोम्या सांगता आमी धांवल्या तेन्ना आरण्यान तुवें मान्ना खावयले आरण्यान तुवें मान्ना खावयले गणपतान तुवें उदक वाडयले आरण्यान तुवें मान्ना खावयले गणपतान तुवें उदक वाडयले तान भूम थांबयल्या सर्गीच्या आज्ञा तान भूम थांबयल्या सर्गीच्या आज्ञा ती बळ मोज्या भुकेल्या काळजाक ती बळ मोज्या भुकेल्या काळजाक काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे तानेला तुका मन मोजे आशेला तुका सिनाय पर्वतार त्याच मैशेक दिश्टी पडोन त्याच बोल्यातावन जणत्या बोल्यातावन दिले ते धा उपदेश त्या उपदेशा बरोबर विची येतना एका निजा देवाक मान दी एका निजा देवाचो मोग कर अन्या देवा लागी वचचा नाका अन्या देवाक तो उजो करिनाका म्हणलो तो पयलो उपदेश
आणि देवाचे नाव व्यक्त करीत असताना देवा सांगतच एक जाण जियोसो दुसरो उपादेश परत्या दारात तूं उलयलोय म्हज्या लागीं तूं उलयलोय आणि सगळ्या प्रवादी लागीं तूं उलयलोय उतरान तुज्या बर म्हज्या मनाक जाय जाली ताजोच खाय दी म्हज्या मनाक जाय जाल्यार धैर्य दी तुजी उतरां सांग पावंदी तीच तुजी उतरां त्याच पवित्र बायबलांतली म्हज्या जिविता वाटेक साळ म्हज्या जिविता वाटेक घाण म्हज्या जिविता वाटेक बळ सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तूं उलयलो सिनाय पर्वता देवान तूं आयलो जळच्या बोल्यातावन तो उलयलोय मोइजे लागीं उलयल्यात म्या मोइजे लागीं उलयल्यात म्या उतरान तुज्या बरी म्हज्या मोन्याक उतरान तुज्या बर म्हज्या मोनाक काळीज म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका काळीज म्हजे तानेला तुका मोन म्हजे आशेला तुका ये तुजो न्याय ये तुजो न्याय ये तुजो न्याय ये तुजो न्याय आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका आवय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका हालेलुया 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 सगळी आमी एका कळसाची एका मोनाची खंय दोग्या तेग एका मोनान म्हज्या नांवे बाबडटान मागतात ते नाका दितालो तसले बरें मोन आनी बरें काळेज रचून सम्या सांगात एक संदी मेर पडया तुजे आशिर्वाद घेवया सम्याचे वर्ते बणो आमी वाखाणया जेजू मोगाळा आराधन तुका म्हणलें गीत आमी गावया जेजू दयाळा आराधन तुका जेजू आमच्या सोडवंदारा जेजू कृपे सागोरा जेजू Sagoria
Padre Pio Papa, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सज्जात आम्ही देखील तुझ्या आशिषीचे ते दुर्बळ वाटे, विनयपणासो पर्वत सोडलोय, फ्रान्सिस काल स्पिरिटान जिये सदा, उर्सासो पुरो सोडलो, भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सज्जात आम्ही देखील तुझ्या ख्रिस्ताचे कसते कोडीर वागून देवाची ओळख दिली, मागण्यान प्राचितान जेजूक वेगून शांतीचे हाते सलोई, भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश भरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोत माग बापा, सज्जागाने देखील तुझ्या संपियो आम्हा बसवत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या बसवण्यात आम्ही पाव जाऊचे देवा तुवें कपजीने आजाक संपाद्र पियो को तुझ्या पुता जेजूच्या कश्टान एक विशिश्ट तरान वांटिली जावचे वर्ते भाग पाव केले. ताच्या विनंतेन कितें हवत्र करून मागता ही कृपा दया कर. अर्ज आनी चड जावन जेच्या मरणांत एक जावन जियेवची आनी ताच्या जिवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तूं आमकां पाव कर. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वदा हे आमेन. म्हज्या जेजू तुवें सांगलां मागा आनी तुमी घेतलें सदां आनी तुमकां मेळटलें, बडय आनी तुमकां उक्तें जातलें. आपलें हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां आनी तें म्हाका मेळचें कर. जेसिंता हिचे ऑपरेशन बऱ्या तरान जावच्या खातीर जायते जाणांचे जाग्याचे प्रॉब्लेम तांणी सादर केल्यात. तांकां जाय जालो न्याय मेळोन बऱ्या तरान ताचे जाग्याचे इत्यार्थ जावचे खातीर कुटमान आसलें असमाधान सारकें जावचे खातीर, कॅन्सर पिडा गूण जावचे खातीर, लिव्हर प्रॉब्लेम तकले पडापड सारके जावच्या खातीर, एकल्यान बिझनेस केला त्या बिझनेस बऱ्या तरान मुखार सावन वेच्या खातीर, 4 जाणांचे तकले पडापड गूण जावच्या खातीर, भायल्या गांवांत आयर्लंड जावन कॅनडांत जावन या ऑस्ट्रेलियांत आनी युकेंत जायत्या जाणांनी बऱ्या कामा खातीर अर्जी केल्ले जावन आसात. तांकां कामां मेळच्याक, बांदिल्लें घर बऱ्या तरान विकून वेच्याक, जागे विकून वेच्याक, दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळच्या खातीर मागोवन आसात. परगांवांत बरें सांबाळांक बरें काम मेळच्या खातीर जायतीं जाणां विनंती करन आसात. भलायकेचे तेणें कुटमान मेळच्या खातीर, 4 जाणांच्या जाग्याचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावचे खातीर, एकल्याच्या माथ्याचे केस चडचे रावच्या खातीर, एक्सिडेंट जावन ICUंत आसा तिका बरें भलायकी मेळच्या खातीर, जेवण जावचे ताळण्या जावन नाच जावची कुटुंबां राखच्या खातीर, एकल्याच्या इतलांत उपात करतेल्याक बरी बुद्धी बरी ताका मोती म्हूण मागोवन आसात. त्याच प्रमाणे बरें रिजल्ट येवच्या खातीर मागोवन आसात. सुटेबल पार्टनर आनी सुटेबल जॉब मेळच्या खातीर सदां लगभग 25 जाणांनी विनंती केल्ली जावन आसा. रिकन्सिलेशन बिटवीन द मॅरीड कपल्स हे सगळे विनवण्यो पाद्रबेच्या बळान पाद्रबेच्या वर्त्यान नांवान ताच्या विनवणेन ताच्या लागी दिव्य आनी तो संपूर्ण तरान बरें करून आमकां दितलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमचें होवन तुजी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपया मरेले सुमजे सांगता श्रेमता
तूं सदैव सदैव पावल तुझ्या कुशीन जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक तसो दी तसो आतां सदां सर्वता आमीन. जेच्या पवित्र काळजा तुझे रावपात येता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्या म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितालो. आपले बापा कडेन तुज्या नांवे मागता ते म्हाका फावो कर. प्रत्येक तरान एकल्याच्या पत्नीचे शिश्ट गुण जावचे खातीर मागोन आसात. घराचे वेव्हार बऱ्या तरान बँकान जावचे खातीर मागोन आसात. सैरीकेचें जीवन संगती मेळ्ळ्यांत बऱ्या तरान तें लग्न सांबाळून व्हरचे खातीर पाद्रे पे लागीं विनंती करन आसा. कोर्ट केस आटयेतान सुटका लाभोवंक मागोन आसात. तेच प्रमाणे आमच्या जिवितांत जायतें बरेंपण दिता आसतना पाद्रे पेवन केल्या सर बरेपणाक देवाक आर्गां दिवन आसात. पाद्रे पे सांगात एक जावन ताणें केल्या सर बरेपणा प्रत्येक तरान पेट स्कॅन बरें हाडिल्ल्या खातीर आनी एका स्त्रियेची पिडा कोण केल्ल्या खातीर एका फॅमिली प्रॉब्लेम सारकें केल्ल्या खातीर आमी पाद्रे पेक आभारी जावन आसाव. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. कमान मरे कृपे मरले समजे सांगता श्रेयाम तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीन जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमीन. तुझ्या पवित्र काळजां तुजे रावपात येता हे म्हज्या जेजो तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता सर्ग आनी संवसार सरत पूण म्हजी उतरां सरशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हण खंडीत म्हाका बरवसो आसा. पांयाची आनी गांठीची दूख आशिल्ल्यानी दूख उणी जावच्या खातीर विनंती केल्या. गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम बऱ्या तरान उणें जावच्या खातीर मागोन आसात. त्याच प्रमाणे रेमटायड अथरायटीस गूण जावच्या खातीर मागोन आसात. एकलो जायतें पियेता अशें पियोणे घरांनी आपले पियोणे सोडच्या खातीर खुरपां मागोन आसात. कुटुंबाची नर्सींग शिकोवंक खुरपां मेळोवच्या खातीर मागोन आसात. अवेगेलाक एम्प्लॉयमेंट विजा वेगळे मेळच्या खातीर मागोन आसात. त्याच प्रमाणे विजा जायत्या जाणांची सारकी ना ती विजा सारकी जावच्या खातीर आनीक मागोन आसात. बॅप्टिस्ट आनी मेरी हाका बरी भलायकी मतीक समाधान मेळच्या खातीर विनवणी केल्ली जावन आसा. किडनीची पिडा गूण जावच्या खातीर क्रिएटिनाइन शुगर नॉर्मल जावच्या खातीर मागोन आसात. सर तांची ते सवां पाद्रे पेच्या विनंतीन संपूर्ण तरान तो तांकां बरें करून दिवन दी. स्टडीज कॉन्सन्ट्रेट करच्या खातीर मागोन आसात. सर एग्जामा खातीर जायत्या भुरग्यांनी आमचे कडेन विनंती केल्या तांची पिडा गूण जावच्या खातीर आमी मागुया. जुली विरा डेनिस मायकल तांच्या जिवनांत आशिल्ली विधवडी सारकी करच्या मागोन आसात. त्याच प्रमाणे विणा विथ्या ह्या भुरग्यांक हेलेनाक मेरी क्लॉटी रॉनी फ्रांसीस नथानयल हांकां जायती बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागोन आसात. तांच्या जिवनांत सुसेग आमी मागया. पाद्रे पेकारी विनंती करी आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवन तुजी कशी सर्ग जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका. नमान मरिये कृपे मरले समजे सांगता श्रेयाम तूं सदैव सदैव पावल तुज्या कुशीन जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यांक खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाचे कडे आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां सदां सर्वता आमीन. जेच्या पवित्र काळजा तुजे रावपात येता ये जेच्या पवित्र काळजा कष्ट दया दाखय नासता रावचे तुका साथ. आमचे निर्भागी पालक्यांचे तुजी काकूत दाखय. तुझे आनी आमची मोवळा वय मरियेच्या दुखेस्तानी तुला बी काळजा मारिपाक आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नामारणी काकुतीचे माये नामान आमच्या जिवा अमृताने भरोशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशीचे बाळकां या दुखाच्या कोणात आसता. अस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदां करता. तो आमच्या सकय हे तुजे काकुतीचे दोळे आमचे पत्ते आनी परदेश उपरांत तुजे कुशीन सदैव पाळचे जो आमकां दाखय.
हे दाळी हे मगळी हे दुर्बे औंकार मरिये समसुजे जेच्या पसक्या बापा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो आम्हा पसोत विनंती संपियो कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो बापाय कलत जाऊन जियेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो कष्टान मरण तिरासन सांभाळलेल्या आम्हा पसोत विनंती कर संपियो फ्रांसिसाच्या पाटलाव दरा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर कपुजीन वर्दीच्या अलंकारा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर समेच्या पाश्याच्या गाणी नटयलेल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर करिसतेन भक्तीन भरलेल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर कुमसाच्या सक्रामेता मुखान बापाची काकू दाखयल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर विधेयपणाच्या आदर्शां आम्हा पसोत विनंती संपियो कर मागण्यान तिरसान सांभाळल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर तुझ्या शांतीपणान कालतो जाल्ल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर सर या जगा आदर्श जाल्ल्या आम्हा पसोत संपियो विनंती आत्म्याच्या कर बाच्या गती वावरल्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर पिढे सांभलायक्यांच्या दाईजा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर गरजेवंतांत क्षण पावच्या आम्हा पसोत विनंती संपियो कर तुका उलो मारतल्यांच्या बरवशा आम्हा पसोत विनंती संपियो कर आम्हा समीस संच्या आदारा आम्हा पसोत विनंती कर संपियो आम्हा बसत विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पाव जाऊचे खातीर हे देवा तुझ्या सेवका संपियो समर्पित जिणी आपण देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि बघेन प्रांताची अशेता क्रिस्त असो वर्तो सक्सीजार या जाग जावन मागलोय त्याच्या मागण्या आणि पुण्यावर आम्ही आमकां पाव जाल्ल्या बेसांती रसणे रावून क्रिस्ता सक्सीजार जावची आमकां तुझ्या कृपे देण्याने भर म्हण आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमका आशीर्वाद दिव आणि तुमका सांभाळो आमेन सर्वेस्पर आपल्या मुखामळचो प्रकाश तुमचेर पांगो आणि तुमचे दया करो आमेन सर्वेस्पर तुम्ही संपियोचे दौरले भक्त मानून घे आणि तुमचे मागणी फळा दे करो आमेन आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मोगामी तुझो करता पळेव ना तुका केदाळारी आम्ही पाठयता तुझे तीर बरबसता भागितो तुझ्या मुद्रा प्रकाश सो ना तो मरण पडेव सो वाटेली तो नव्या जीवितासो सौम्या कोणालागी बसू आम्ही तुझे दया समुद्रा जीविताची देखोक ना तुका आम्ही तरी मोगामी तुझो करता मोळेव ना तुका केदाळारी आम्ही पाठयता तुझे तीर बरबसता मुखेश बाबीण बापूर बेसो स्वागत तुमकां आमी सच्छा बलिदानाक देवान जायतें बरें बण रश्चाक आमकां ह्या जाग्यार आपयल्लें आसा पाद्यपेच्या पोनशेतांत व्हरता तर आमी मागोवन तीच कृपा मागून घेवया मिसां जायतीं आसा थोडो वेळ बसात मोगाच्या न्हू ते सवाय ह्या बरी आसात फ्रांसीस झेवियराच्या आत्म्या खातीर रोजी स्वेन गोवियस सगळ्या सरल्या पावार्थ्यां खातीर प्रिया कास्टेलिनो आर्कामीस रोसी अल्मेडा मायकल डिसोजा आणि रिचर्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर डायना विरा डिसोजा बऱ्या भलायके खातीर रेश्मा कास्टेलिनोचे बऱ्या भलायकेत राफायल रॉड्रिगस मार्सेल ताच्या कुटुंबा ताच्या आत्म्या खातीर अलेक्स मॉरस मार्सेल मॉरस आणि कुटुंबाच्या सरल्या पावार्थ्या पासत एस्तेर मॉरस पास्कल लोबो आणि त्याच्या कुटुंबान सरल्या पावार्थ्या पासत रॉबर्ट लोबो आर्गांबलिदान हिल्डा कुटिना आणि कुटुंब सर विशेष इराद्या खातीर वायलेट आल्वारिस रेचल मेलिंडा डिसोजा हाच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक विनंती केल्या
पॉल रोनाल्ड डिसोजाच्या आत्म्या खातीर मॉली डिसोजा आनी कुटुंब, आल्पेटी आल्मेडाच्या आत्म्या खातीर स्टीवन आल्मेडा आनी कुटुंब, पाद्रपियो गार्गां दितात सिंथ्या मतायस, सर घरच्या इराद्या खातीर आनी कुटुंबाच्या इराद्या खातीर ऑल्विन आनी वंदना. तेच प्रमाणे लॉरेन्स तावरोच्या आत्म्या खातीर विल्मा तावरो, रोशल तावरोच्या जल्मा दिसाक मिजिता विल्मा तावरो, पाद्रपियो आर्गां बलिदान मारिया रोड्रिगास. सर आमची ते सवां या मिसाच्या बलिदानांत एक कर्ण एकामेकाच्या मोगान जियोंक आयती जावया. उबे रावन मिसाचें बलिदान पवित्राच्या नांवी आतां आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. जेजू आमकां मागोंक शिकय. हें जावन आसा विनवणी ताच्या शिसांची आनी आपुरबायतरान शिसांक समजून घेतलो. जेजू आमचे बापा म्हणलें मागणें आमकां शिकयता आनी ताच्या शिसांक दिलें तें मागणें आमचें तें जावन आसा. मागण्याक जायती बरी उर्बा मेळच्या खातीर, कृपा मेळच्या खातीर, सुटसुडायन आमी सदांच मागण्याची वर्ती जिवी जावच्या खातीर सोम्या लागीं आमी विनंती करून मागता आसतना पाद्र पियो मागण्याद्वारे कितलेशा जाणांची लाखां फाटल्यान लोकांची सेवा करून तांची पिडा तांचे समस्या सगळे परिहार केल्या. आमच्या मागण्याद्वारे हेरांचें जिवन बरें करूंक सोमी आमकां बळवंत करून दी, भावर्थाची टिका करून दी, सक्तेवंत आमकां रचून दी. त्या प्रमाणे आमचें जिवन जियेत आसतना उणेपण भोगल्ल्या खातीर देवा लागीं कृपा मागून सांगता म्हणया. हांव पातकेय सरपददारा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सरून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सरून वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पसून भगवान सदांच संकार बरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतीकात म्हण प्रार्थना मागता. सर्पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बसून आमकां सृश्टाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत, सोम्या काकूत, Krista Carlotta, Krista Carlotta, सोमिया काकूत, सोम्या काकूत. प्रार्थया. सरपद आणि सृष्टाच्या देवा तुझ्या दैवी कृपेन तुझ्या जगा सांपियो तुझ्या पुताच्या पाशो जगाने नेटो ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलो. अजेताच्या मिसा आदारे तुझ्या गणित मोगाची दाय माय आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदां क्रिस्ताच्या पाशवांत एकवटून रावण संतोषान ताच्या महिमेन वांटेली आमकां पावक कर. आमी मागता आमच्या समय तुज्या पुताचे जो क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सासना. जोना प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जोना सगळोच रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करूंक म्हळें, सर्वेस्परा हांव आजून म्हज्या गांवांत आसतना हेंच हांवें सांगलें न्ही. देखूनच हांवें तार्शिशाक पळोवन वचूंक सोदलें, कित्याक तूं एक दयाळ आनी काकुळदार देव, सोंसणीक आनी कृपेन भरलेलो आनी शिक्षा लावंक तूं फाटीं सरताय म्हूण हांव जाणा आसलो. तर आतां सर्वेस्परा म्हजो जीव काड, कित्याक हांवें वांचचें प्रास मरचें बरें. सर्वेस्परान जाप दिली, तुवें अशें रगर जावचें सरकेंगी. तेन्ना जोना शहरांतलो भायर सरलो आनी शहराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक जोपडी केली आनी शहरांत कितें जाता तें पळोवंक तो तिचे सावळेन बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान एंडेलाचें एक जड जोना वयर वाडाशें केलें आनी जोनाचो राग निवोवंक ताच्या माथ्यार त्या जडाची सावळी घाली. एंडेलाचें जड पळोवन
जॉनाक व्हड संतोश जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या परार देवान त्या एंडेलाच्या जडाक कीड लागाशी केली आनी हे किडे वरवीं तें भावून गेलें. उपरांत सूर्य उदेतच देवान उदेंती तावन एक खर वारें वाडाशें केलें. जॉनाचे तकलेक इतलें वोत लागलें की तो झींट मारून पडलो आनी आपणाचेर मोरान धाड म्हूण ताणें मागलें आनी म्हळें, वांसचे प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जॉनाक म्हळें, एंडेलाच्या जडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली, हांवें रागार जावचें वय, मोरा पर्यंत रागार जावचें खरेंच सारकें. सर्वेस्परान जाप दिली, त्या एंडेलाच्या जडा पासून तुवें कांय वावर करूंक नाय आनी तुवें तें वाडोवंक नाय. एके राती भितर तें वयर सरलें आनी एके राती भितर ताचो नाश जालो. तरी ताचे पासून तुका दूख भोगता. पूण ह्या शहरांत उजव्या आनी दाव्या हाता मदें अंतर नेनासलेलो 120,000 परस चड लोक आनी त्या भायर अगणीत गोरवां आसात. त्या व्हडल्या निनेवे शहरांत म्हाका दूख भोगची ना. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोदकार. सैबा दयाळ आणि काकुळतीचो देव. तुझ मुझो देव मुझी दया कर सायबा. दिसरास तुका हांव उलो मारता. तुझ्या सेवकाचे काळीस संतोष बरीत कर. कित्या तुकाच मुझो हकमो उबारता. सैबा दयाळ आणि काकुळतीचो देव. तू देवा दुलोबानी कणवळो. तुका उरो मारलेल्या थंय दया मायान भरलो. तुज्या मागण्याक कांदे सर्वेस्परा. मुझे कलते विनोडे सैबा दयाळ आणि काकुळतीचो देव. सर्वस्त्र तुका आराधन करूंक येतली आनी तुजें नांव वखणटली दनिया. कित्याक तो एकलो श्रेष्ठ, एकलोच विचित्र करताय. तू एकलोच करो दे. सैबा दयाळ आणि काकुळतीचो देव. सैबा दयाळ आणि काकुळतीचो देव. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमकां मेळ्ळा तो आत्मो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून तुमी उलो मारिशें करता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांग लोकांप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शेवार्थ. महिमा तुका सोम्या. एक पटीन जेजू एक सुवातेर मागण्या करनासलो. मागण्या जाता सिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें,
सोम्या जुवान आपल्या सिसान शिकयले बरे तूं आमकां मागणें करून शिकय. तवळ तो तांकां सांगूंक लागलो, तुमी मागणें करतना अशें म्हणा, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, आमचो दिसपडतो ग्रास हर एक दीस आमकां दी, जशें आमचे सुकलेले हर एकल्याक आमी बक्षिता, तशें आमची पातकां बक्षी आमकां ताळण्यांत व्हरी नाका. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणें करूंक शिकय म्हणून सोम्या कडेन विचारिल्ल्या सिसांक तो करूंक शिकयता. आज आमकां एकले की मागणें करूंक आमी आवयच्या उस्क्यार आसतनांत आमकां आमच्या आवय बापायनी शिकयलां. कित्याक ताणें आमकां म्हणलें आसा जेजू कोको दी, मेमे दी, पानो दी, अशें आमकां जायते बरें शिकयलां. पूण आमी तडबडिल्ले बेईमानी म्हणयात. कित्याक आमच्या आवय बापायन शिकयलेलें तें बरेंपण आमी वाडून घेनासतना म्हाका मागोवंक कळिता, म्हाका मागोवंक शिकोवना, कोणें शिकोवना. आज कडेन गेल्ल्या कडेन तो म्हणा लागलो, म्हाका कळीत ना, आमी थंय वचून वचो म्हूण कळीत नासलें. आवय तुज्या आवय बापूय नातली आसली, ताणें शिकोवना शिकयल्लें अन्नाडी बुद्धी. म्हज्या भावान भयणीनो, आमी मागण्यांत आशिल्ली सकत आमकां कळीत ना, तसो प्रभाव आनी तसो पावर आमकां कळीत नासल्या देखून आमी मागोवंक चुकल्या. एकादो तो पावर कळीत आसा म्हूण सांगल्यार खंडीत जावन आमी मागता आसल्या. लास्ट इयर दर्या तडीर थोडे कडेन बरें तारले ते उदक लारां येतना वयर आयिल्ले खंय, ते तारले आयिल्ले ते थोड्यांनी बोब गेले खंय, जुयो जुयो तारले वयर पडल्यात म्हूण सगळीं जाणां धांवली. कित्याक तारले आसले. रेंव आसल्यार कोणी धांवताय, रेंव वतून नारूंक धांवनात. तारले हाडले देखून ना तोट्टा आयिल्ले खंय, हांगा मुक्का तेणें आयिल्ले खंय, ह्या वर्सा वयर पडोना. तशेंच त्या मागण्यान जीव आसा, त्या मागण्यान सत्व आसा, त्या मागण्या देखून आमचें जिवीत भोव अपुरबाय तरान सुटसुडीत आनी सुडाळ्याचें जाता म्हणून आमी तो सार रूच साकल्या तर मात्र आमी मागणें करूंक जाता. त्या देखून मागण्याची खरी सकत कळीत नातले आज मागोवंक विचारतात. थोड्यांक मागता आसतना जाय ती तेंते सवा न्हीद येवची आनी नाका जाल्यार सकड चिंतना येवची. चिंतना येवं दी, चिंतना येतात म्हणून मागनासतना रावचें न्ही. चिंतना आयली क्रमेण तरान ती वेताली. चिंतना जाय तर बोरी जावं दी, वायट जावन. चिंतना केदाळे न्यूट्रल, ताका बरो आनी वायट पावर दिवन सो आमी त्या प्रमाणे आमची चिंतना वायटाक वतात या बऱ्याक वतात. मागण्याद्वारे आमची चिंतना बरी करूंक आमी शकतले. तिसरें आमी पळयलें जाल्यार स्पिरिच्युअल ड्रायनेस आमकां नाका. आळसा एका तरेची उरल्या सगळ्याक आमकां उर्बा आसा, उरल्या वचूंक आमकां वेळ आसा, उरल्या वचूंक आमकां पावट आसा. पूण मागण्याक, रसाराक, आत्मीकपणाक, पवित्रपणाक, बग्यानपणाक, देवाचपणाक आमकां वेळ उणा आसा. तर आमी चिंतून पळयत जाय म्हणजे थंय कितले देवाच्या शब्दाची, देवाच्या मोगाची, देवाच्या जाणवाची सकत आसा या ती हांवें संपोवन तरान सुकी धाडींत घालन म्हजे इतल्या जियेता गे म्हूण. सोम्याची सकत नासतना जियोंक कश्ट, त्या देखून सोम्यान म्हणलें आसा, तुमच्या बापा लागीं मागा. तुमी हेरांक सुकोवन पडयल्ल्यांक बक्षीत आसतना तुमची पातकां बक्षताली. आनी बक्षीत आसतना कितें जाता, आमी आमचे सगळ्या विश्वांत, कुडींत आनी ह्या जिवितांत आसले सगळे वांटो आमी उक्ते करून दवरता. आनी देवाची जर आमचे थंय ती वळोन येवची, आमकां अपुरबाय तरान मागण्याची भुरगीं करूंक शकतली. आमेन. Page 111, Kantar C12. देवुनो सोम्या देवाय काळजामची मोना सगी मागता आमी तुजी भुरगी. देवुनो सोम्या देवाय तुझे सकते तुझे संगी
आज भेटयतां काणीक पवित्र गोवावुंडो वायनाची कास जिणी आमची करू पवित्र जा उजवाड आमचो सोम्या काणीक घेवनी घेवुंडो सोम्या म्हज्या मग छपा बेडीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पत दाद्या बापा मानता तसलें सामणो मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा तुझ्या सेवका सांपी असो उगडास काडून आमी दानां तुका भेटयता ते तो मानून घे आनी तुज्या महिमे खातीर आमी भेटोवचें बलिदान आमच्या पातकाच्या जिविताक सदांच जाय जाल्यार सो कसाय दिवंक पावूं आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजावो बारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उभारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी सृश्टाच्या देवा सर काळे आनी सत्य आमी तुका दिन वाचूंक फाव कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या वर्त्या मोगान तुवें मनशा कुळार रस्त आसतना आमचे दया दाखयली आमचे वयर सस्नीक जालोय आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान मांडून हाडूंक आमी कितलेय सुखी केल्यार आमचें तुवें नाश करूं नाय आमकां शिक्षा लावनाय ताच्या बदलाक दाळ्यान आनी मोवळ्यान तुजी काकुतीची नदर आमचे सरली त्याच संतोच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गेचो सदाळ बाळ निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा तुज्या वैभवा ओ सर्गी तुका जय तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय 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 ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरंच तू पवित्र सगळ्या अपवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रात्म्या आदारून ही देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळें हो तुमी समेज घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परिक्षण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळें ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कांस नव्या आनी सश्टीकराचें रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे बसत आनी समेज मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खरात. हो बावट सगळो तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया संवसाराच्या
सोडवणारा आमची सोडवण बापाचे चमन असणे पुन्हा जीवनपण समय भक्तीपणे उग्रास करता आणि जिवीत सोड आणि सोडण्याची काल्स तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड रगत सदल आम्हा समेस्त पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक त्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उगडास काड प्रांसेमच्या बगेन बापा पिठा पावला आमच्या गोडी बापा सगळे आज की वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत सर आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट केल्या मेल्या समेस्त तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आमी समेस्त तांची दाय कर पण आमी मागता खरें बावडताची आनी खरें मागण्याची भुरगीं आमी जावच्या खातीर आमच्या थंय तुजी सुभाम आशिर्वादा घाल आमकां सदांच तूं मोगांत वेंग चड आनी चड मापान तुजे सरसी आमी सदांच येवच्याक खरी वाट तूं जावन आसा त्या वाटेंत आमी एक जावच्या मेते जावच्याक आनी आमचें आजरपण सदांच तुजे सांगात आसच्याक आमकां तूं भागीदार कर आमकां मेरे देवाचे मागीर सांगती बग्यान देंवत आनी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीज समरांजी संपाद्र पियो समांतोनी आनी समक्लारा बरोबर सस्त्याच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां पावोवंक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदान आणि वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन आमकां मागोवंक शिकय आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यां पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां नेवा सर्वेस परस सर वायटांतले आमकां नेवा दाय करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गीच्या बागण आमच्या सोडून दराचे जो क्रिस्तचे आनी बरेशान तेला आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटे आनी सराकांतली वाटय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदमाळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सवेच्या भावार्थाच्या दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपण तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवाड चलयताय ससनाच्या ससनाक समेची शांती समाधान आनी मायमोग सदांच तुमचे सोवे आसो मायमोगाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी मोगेचे बाब भयणीनो पळय आमचो सोमी जेजू मागण्यांत आपल्या बापा लागीं एक जालो आमी ताच्या लागीं एक जावच्या मागण्या सिकयल्लो जेजू होसो हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली मुझे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेय तुझे पगार म्हाका मोजा करया जीवा काळीज मुझे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा तुझे पगार म्हाका मोजा करया जीवा तुझे समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गीचे तूं सोम्या मोजो आदाराने बरवसो जाजीने वाटेर सांगात मोजो तू
तूं सौम्या म्हजो आदाराने बरवसो जाजीने वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजे लाले तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीं तुजे बगर म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा तुजे थंय धांवून येता सोदून तुजो आसरो सोदून तुजो आसरो म्हजे सर्वच तुका दिता ना कोण म्हाका दुसरो ना कोण म्हाका दुसरो तूं सौम्या म्हजो आदाराने बरवसो जाजीने वाटेर सांगात म्हजो तूं सौम्या म्हजो आदाराने बरवसो जाजीने वाटेर सांगात म्हजो काळीज म्हजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीं तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा काळीज म्हजे लालेता तुका म्हज्या मोगाळ देवा नाविशीं तुजे बगार म्हाका म्हज्या खऱ्या जिवा म्हज्या खऱ्या जिवा तुमी हेरांची पातकां बक्षिल्ल्या बरी तुमचो बापूय तुमची पातकां बक्षितलो म्हणटा आमचो सोमी प्रार्थया देवा आमच्या मोगाळ बापा सस्ने जिविताच्या काळात तुवें आमकां आदर्शी केलाय सामप्योच्या आदर्श आमी घेवंक आनी आमच्या निस्वार्थी सेवे दर आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीच्या सेवेन जिवन सर करपा दे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वद्वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन खऱ्या मागण्याचे जावन जेजूच्या वर्त्या कृपेन बरो वसन्यात क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा देवाचे ओळखा सोम्याचे नवे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक आमचे मागणे आनी आमची बोप तुजेशी पावोन दी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगळ बापा आमचे तुवें संपयोच्या विनवणे वतले सर करपे देण्या पासून आमी तुका आर्गां दिता सर्वस्त तुजे तनुप जाता आनी मनशा आदच करता तर ह्या वेळा आमी मागता हांगा सडलेल्या उण्याचे तुजे सुभाम आशिर्वाद घाल हे उणे स्वीकार करतले आमकां बरी भलायकी कटा आनी पोशण मेळो म्हण आमी पिडाशिरा आमचे गोण जावं बरी ससाय आमकां मेळो सवकासाय आमकां मेळो मागण्याची मनशां जावन तुजो करो अनुभव करो आमकां पावो कर हे मागणे आमी भोवतेर पावरत्यान संपयोच्या विनवणे मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवे आमेन निर्गमन गीत सोम्याचे स्तुती बुकान पेज नंबर 202 J24 मोगाळ सांता पियो बापा मोज्या सोम्यान म्हाका दिल्ल्या उपकार तुजो आवाडटा मजकेर तुज्या भातिका दायेल्या काळजाच्या तूं वयसा दुर्बोळ्या बावडाच्या बोटायसा दैवी प्रकाश
काळजाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या त्यो वैसा करबोळ्या बावड्याच्या घोटायसा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा प्राचीता संस्कार दिवन लागलो लोकांक बचाव केले क्रिस्ताचे गाय कुडीर घेऊन आल्ताराच्या मांडार पावलोय गायिल्ल्या काळजाच्या वैसा दुर्बळ्या बावड्याच्या व्हडदायसा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा गायिल्ल्या काळजाच्या वैसा दुर्बळ्या बावड्याच्या व्हडदायसा दैवी प्रकाशाच्या येसुंद्रा नमान तुका पियो बापा मुखार पुत्रा सोवे आंकार मोरी आशीर्वाद दी Padre Pio, आम्हा पासोद विनंती कर भगवंत कुसचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.